मंद गतीन चालू आसा कारण जिल्हा पंचायत इलेक्शनाचे वोटींग आहे तशें दर निवडणुकी वेळाचेर आमी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचेर पळयलां की थोडे मातशे स्लो आसता तशेंच ह्या वेळार दर वर्सा म्हणजे दर निवडणुकी पेक्षा चड मातशें स्लो दिसता. ताची अनेक कारणां आसात. गोवा फॉरवर्ड पार्टीक आमी दुसऱ्यांदा पेडणे तालुक्या भितर आमी निवडणुकी घेता. पयलीं आमी मांद्रे मतदारसंघान विधानसभेचे इलेक्शन आमी कंटेस्ट केल्ले. आज तालुक्या भितर आमी जिल्हा पंचायतचे 2 मतदारसंघ कंटेस्ट करता. एक मोर्जी जिल्हा पंचायत जो पूर्ण मांद्रे मतदारसंघात येता विधानसभेच्या आणि दुसरो हो धारगळ मतदारसंघ जिल्हा पंचायत मतदारसंघ हो सादारण 2.5 पंचायती हो धारगळ विधानसभा मतदारसंघ येता आणि 2.5 पंचायती हो मांद्रे मतदारसंघाच्या भितर येता. सो दोन्ही कडेन मेळोन जाता. बरें दिसता की 2022चे काम आमी जे चिन्ह घेवन तालुक्या भितर आमी एंट्री केल्ली तेका आयज त्या वेळाचेर आमी विधानसभेक आमी 4थ्या स्थानाचेर आसले कारण ते फर्स्ट टायम आसले आणि इट वॉज टू लेट. जेन्ना आमी हे घेवन येयल्ले पळय त्या टायमाचेर चड आमकां टायम मेळोंक नासलो चिन्ह घेवन लोकां पर्यंत वचपाक. म्हाका दिसता हार्डली कितें तरी एक 15 दीस सुद्दां मेळोंक नासले. आजूय सादारण तशी स्थिती आसा. जिल्हा पंचायतीक म्हणून चड बेगीन मेळना अशें ना पण आमी चिन्ह हें तशें थोड्या प्रमाणात आमी पॉप्युलर केल्लें तालुक्या भितर. आज आमी दोन्ही मतदारसंघात जे उमेदवार दिले आपल्या मोर्जी मतदारसंघात जो लेडीज रिझर्व आसलो थंय आमी शिल्पा मामल म्हणून दिला. जे तरुण आसा एक्टीव आसा अशें जे सर्व सामान्य कॉमन मनशांच्या घरान मेळोन मिसळोन जेणे महिलांक लागून खूब काम केलां अशें शिल्पा मामल. आनी हांगासर जो धारगळ मतदारसंघाक जो आमी गोवा फॉरवर्डाचो उमेदवार दिला हो धारगळ पंचायतीचो पंचायत सदस्य आसा. फाटलो सरपंच आसलो 1-2 वर्सां पयलीं. तसोच एक्टीव भुरगो आसा एक्टीव तरणाटो आसा जेणे आपलो तसो एक वेगळो एक हे आपलो युवा जनरेशना भितर आपले हे आयडेंटिटी केल्ली आसा. जेणे तसो पूर्ण धारगळ बिरगळ हे पिजून काडलेला मतदारसंघ. आनी आयज सांगपाक बरें दिसता की गोवा फॉरवर्ड म्हणून पेडणे तालुक्यांत आमी मोर्जीन तुका सांगता की मोर्जीन आमी ऑलमोस्ट जे वातावरण तयार जालां थंय एंटी गव्हर्मेंट कारण सद्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधाचे वातावरण तयार जालां तेचे जो लोकांचो जो एक हे आसलो प्रतिसाद दिसतालो तो हो गोवा फॉरवर्डाच्या पक्षान दिसतालो. गोवा फॉरवर्डाच्या चिन्हाचेर नारळ श्रीफळ हेचेर तो दिसतालो. त्याच्यामुळे म्हाका दिसता खात्री आसा की मोर्जीन सीट ही आमी 100% जिखता. त्याच बरोबर ह्या मतदारसंघात जेन्ना आमी येता तेन्ना हांवें जशें म्हटलें की 2.5 पंचायत पेडणे मतदारसंघाची 2.5 पंचायत धारगळ मतदारसंघाची आमच्या एका विधानसभेची. हांगासर सुद्दां जो आतां आमी सगळ्या बुथांचेर आमी वचून रावंड मारून येयला फेरफटको मारून येयला पळयता जाल्यार एक तशें सरकारा विरुद्ध एक जी एक हें आसा चीड आसा ती मतदान केंद्रा पर्यंत ही दिसता. बॉडी लँग्वेज सांगता थोड्याचे दोळे उलयतात की आमी आसा तुमच्या बरोबर चलया फुडें.